मामा व्हड्या वेताय सोडूंक सांग कितें कारण आयलोलो दीस माय दुयेंस जाता मातूय सुसेग ना ह्या घरान हॉस्पिटलान व्हर म्हणून माय आतांच म्हाका सांगला दोतोरान चल पोती आमकां विंग जातलो सामोन घातले मोटरान वोनये इरमांक घेवन वेताय बरें जावं वायट मागोना इरमांव तुजो आतां भुरगो न्हयला हांव ताका धरून व्हरोना घराचे वाटे करून दवर सोगलेंच तुका दिवचो ना वांटेकर सासू मायच्या घराचे तुका ह्या घरान रावना कायद्यान ओद्दें घेतलो तुका उबो करून कोटान मागीर मात लोकांक सांगो नाकाय कोटान वेलो म्हणून भावान रावता ताचें घर म्हणून कायदो आतां काडलो शेरकारान मावड्या रावन तांचेर केस घाल जातेली तुज्या फावोरान सांगोन आमकां धाडी नाका तुजी ती माय मरोन माय बरी जावन आमी मरोत वोनये देवाक जायतो आसा पावर ही तेराक मायच्या येवचो ना हे मात तूं गोट मोतीन दवर मायचो इतिरांव कोता इरमांव तूं तुजे सासू मायचो कर आमकां कसलीच भिरांत ना मायचो जायतो आसा आदार तुजो हे बंद जातलो भाव तुजो जातकूच काजार मेवण्याच्या हातान कांय ना सासोलें सासू मायच्या नांवार सासू माय मुद्दोच मेवणो धांवडाय जाल्या भावा तुका उक्तें मोजें दार घरांनी आमी पळय दोची ना माय तुजी मरोन पासून मायन कितें म्हणत जाल्यार वोनये तुवें व्हरोंक जायें सोसून माय इतलोच तिरेत तुकाय आसा तूं ह्या घराब्याची सून दुसऱ्याची आशा करिना काय तुज्या हातांतलें सोडून तूं सांगताय तें खरें बावा बारीक हांवें पडलें चिंतून ओतून घरान येवंक भिरांत दिसता माय आमकां कितें म्हणत म्हूण ती तुमकां कांयच म्हणची ना मागोत तोर गुन्या बगसून माय वयल्यान कशी जातेली सून पुतायली म्हूण पोत्तू माय वयल्यान कशी जातेली सून पुतायली म्हूण पोत्तू